येता त्या 14 तारखेक निवडणुका डिक्लेअर झाल्या आणि निवडणुकीच्या निमित्ताक आम्ही भारतीय जनता पार्टीचो प्रचार आज आमच्या मूळ हरवळ्या गावांतल्यान सुरवात केला। देवी सातेरी, देवी केळबाय, देव वेताळ हांकां सगळ्यांक नमन करून समेस्त हरवळ्या गावांतले नागरीक आमच्या बरोबर आसा। म्हाका खात्री आसा की फाटली 10 वर्सां ज्या पद्दतीन मतदारसंघाचो विकास खूब मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ह्युमन डेव्हलपमेंटाचेर भर दिता आसतना म्हज्या बरोबर म्हजे असंख्य कार्यकर्ते, गावातले सगळे पंच, सरपंच हे गेली 10 वर्सां बरोबर आसा आणि निश्चितच रित्या फुडल्या इलेक्शनाक वयता आसतना येता त्या 14 तारखेक हे सगळे कार्यकर्ते आमच्या बरोबर रावतले। गावात अजूनही मोठ्या प्रमाणात विकासाच्यो संधी ते म्हाका प्राप्त करून दितले। पुराय मतदारसंघात अशाच पद्दतीचे एक उत्साहाचे वातावरण आसा। हरवळ्या गावात आज उत्साहाच्या वातावरणात सुरुवात जाल्या आणि निश्चितच रित्या बरे यश आमकां ह्या मतदारसंघातल्यान मेळटले। आमकां बरे यश हे गोंयांत पुराय भारतीय जनता पार्टीतल्या सगळ्या उमेदवारांक मेळटले हांव सुयश चिंतिता आणि परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार या राज्यात येवचे इतकेच मागता आणि माझी 2 उतरां सोंपयता। भारतीय जनता पार्टीचा